Hello people, good morning. So मोता तुम सगळी बरी हाय म्हण आम्ही सगळी हाय बरी आणि येवका तुमका मगे आयच्या ब्लॉगान आणि आज फायनली आमगे सायबीण. सो तुमका लास्ट ब्लॉगान सांगलो नेक्स्ट संडे आमगे असतो म्हण. सो आज आमगेर आणि आता आम्ही वयताय मिसाक आणि आम तिगांनी येते मिसा आणि मागीर साशा वयतले कॅटेकिझमा. से हाय से हालो म्हणाय गुड मॉर्निंग बी म्हणाय गो आणि ते सायना. नाव वी आर हेडिंग फॉर मास and we'll see you all then. Okay, after comes on जाय ते काम हा guys. So मागीर मेळटा तुमका मिसा सेंट्री. आता मिस जाले काबार आणि आता आम्ही वयताय चा पिवपा गायस वयता खबर ना. And now we are heading there. Let's go. कितने बस होती तुझको? हम इन्हें चाव पी पाएंगे here at Nugraha. Hello guys, हम के samosas. हम गए थे starters samosa. Ready है सो attack mode on कौन? आपका बेस्ट हो जाएगा मस्त ट्राई हमको नेक्स्ट आम्ही ऑर्डर केला 3 डबल चाव पुरी भाजी आणि त्याने केलं चना भाजी हांवें केल्या 2 मिक्स भाजी मगे आनी गेली तेका होते really आमगे गाइस मिक्स भाजी विथ पुरीज ते गेले. लेट्स गो. आणि हेच फाटले येतले आमगेली डबल चाव हांव सामकी बरी जावपा जाय गरम आनी सगळें पेट पुजा बी कोण आमी बील येयला 500 रुपीज गाइस. आता मी चाव बी पिली आणि आता आमी वयताय चोवपाक फ्लाज सायबिणीको दवरपाक आणि आमी तिगाय न्यायचो साशा मागीर पिकअप करतली अशी. सो समथेंच and now we are heading there. दोन कोण वयताय चोवपाक. सो या पयले कोण वयताय थिंगा लायक जाल जाल्यार थिंगा सांग घेतली. ओके जाल्यार आमी येतली हिंगा दुसरे कोणेक. सो नाव लेट्स हेड देर. वॉटर जालें बरेंच and now we are going. आता आमी येयले आमगे फर्स्ट स्टॉपाचेर. सो हिंग बरें मेळटाय जाल्यार हिंगा आमी घेतली. सो दिस इज द ओल्ड मार्केट. थिंगा आमी येयले थिंग भितर आनी कोणें बरी मेळटाय. सो आमी चोयतली हिंग बरी आहाय जाल्यार हिंगा घेतली न्हू जाल्यार आमी वयतली दुसरे कोणेक. खाली जाती कितें दिसली पडल. आमी ताका एक पॅटर्न दाखयला. सो हे आतां तेशें कितको जाता बट हिंग फ्लावर्स ना आमचे जाय तशे कलराचे. सो वे लुकिंग फॉर समथींग इन मरून. सो मरून आनी वायट करतली म्हण बट हिंग फ्लावर्स दिसती कोण आहे गेलो अशें. सो प्लाजा वरायटी आहा जायती गायस दुके बी बरें आहाय बट वे लुकिंग फॉर समथींग इन मरून. वन and I made the flights over guys. Was okay so आता मी येयले फ्लावर सिलेक्ट करपाक जे कलर कॉम्बिनेशन. ओके सो इनी वायट आनी रेड चोय केसली पर्पल अशी मरून ना मुगो तेंकडे. सो दिस इज मरून खंय चोय. लेट्स गो. काय गो मरून तिथं नाव रे मरून हो होतं रेड मुगो सगळं रेडू हाय पीपल. सो मरून बरं ना अशें कांय इट्स ऑल वेल. आता फायनली चिंतून आमगे जाल्यार कलरूय चेंज करपाक समजोच. सो नाव वी आर शिफ्टिंग टू मोव. मोव म्हणचे पर्पलेशन यान म्हाका आतां शिकयला वर्ड. सो दिस इज द कलर दॅट वी आर गोईंग फॉर ऑर इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. आणि ही थिंग वायट बरीशी डेझी अशी सो हांवें दाखली फ्लावर्स पॉपी फ्लावर्स म्हणटा कितें तांकां. सो तेसोली. सो नाव वी आर गोईंग फॉर दॅट. ऑर्डर प्लेस कोताय एंड देन वी आर हेडिंग टू पिक अप साशा. So they got boy there. They shut them.
आमकां कलर चेंज करपा पडो गायज कित्याक हिंगा आमकां जाय तशें मरून आसो ना सो नाव वी हॅव डिरेक्टली चेंज द कलर आनी तो चेंज करता ओके सो बेजिकली एक रनर करपा प्लॅन आहा एशें मागीर तेंगे केलो तेशें सो एशें बोट टायपीची आनी 1K सांगिला सो दिता ऑर्डर आनी देन वयल्यान मागीर येतली पिकअप करपा सो आतां फायनल पॉइंट आहे बोट टायप मून टायप येता मरे तो फोटो दाखवले मून शेप ना ते स्ट्रेट आहे स्ट्रेट आहे मून शेप कुठे हे भाषेने हे मून शेप आहे तसा फोटोचे वाचे दाखवला सो आता फायनल आपले डिझायनिंग ओके कितला येता कलेक्ट कोको फॉर भी आसतले 330 दर 334 बी येतले टिशूज आम घालून घेवपा हिंगा रावले सो सेम कॉम्बिनेशन घेते फोन लगाओ दोन 400 आणि सो पावली पीपल गारा आणि हिंग घालपा ते कर्टन बीन तें भिवला आनी हेचे हांडोले सो त्या सगळें करपाचें आनी हिंग लावपाचे फ्रेम्स हेचे खाय म्हळ्यार भियेना तेंगे हाल तेंगे सायबीन सामके थिंग सो तेंगे वयतली ओके सो आनी आतां वयता काम करपाक सो आहा थोडेशें काम लायंड अप आनी सायबिणी खावपा म्हणून ऑर्डर दिलो आहा आमी सो पुलाव आनी चोरिसांचे मास टिफीन दितली आनी तेजे बारा एपी दितली ओके सो तें आहा प्लॅन आनीक तें म्हणटू 80 कंटेनर्स कोतो आमी आनी कंटेनर्स 80 आनीक आनी हें आहा आनी आतां ती काम करपा बसतली थोडेशें काम बारीक बारीकशें सायबीन येयल बगर जावपा जाय न्ही ती सगळीं आनी आमगे मामा तेश मातशें इमोशनल जाला मामा सिता सो कॉल केलो पाटी मातशें इमोशनल जालें तें आनी मागीर म्हणटा कितको जातलें काम फर्स्ट टायम ना न्हू आनी सगळें आमी हँडल कोताय सो आतां कोताय सगळीं कामां सो कर्टन्स आहाय तेय घालपा जाय आनी मॉपिंग बी करपा जाय आनी टेबल करपा जाय आनी तें सांगिल्लें अरावंड 4:30 येतली मुदो रनर ऑर तें टेबलाचेर घालपाक सगळें सेट जातलें आनी तें मातशें हॅक्टीक जावपा हा दीस मामा सिता नासतना कोताय वयता सामकें फ्लो वयता बरो एंड आनी कितें सांगपा जाय गो तेंकां आनी जालें आनी उत्कर्श आयलो आहा आमगे थिंगा तेकाय मागीर मेळ्यो तुमकां सो काल रातीको हात बोट घालून सगळें केलें काम आनी काल आमी कितल्यान न्हिदपा गेले जाल्यार हय तेणें जायतें हेल्प केलें एका 1:30 कितें न्हिदपा गेलें मदें हुबरो माताय काम कोताय जेयताय हाताय सो 1:30 कितें जालें आनी आतां मिसो वचोन येयलें आनी कोताय काम आनी तुमकां मागीर दाखयता अपडेट ओके आतां वयताय चेंज करपा आनी लागताय कामाक लेटस्ट अपडेट्स सो कर्टन्स जाले कान आनी ते म्हणटू ओले लावपाचे हिंगाय गायले आनी ते रुमा चडयले आनी हाचे आमगे भायर कोताय कामां आपणा गेली सो काल थोडेशे तेमी वाज हाडले थोडे म्हळ्यार जायते क्यूट क्यूट नकलेशे वाज हाडले सो चिंचिनी फेरी आसन ओके सो ते दाखले सो आनी तितून ती बोताय आपणागे झाडां उत्कर्षा तू खाय म्हण सांगितलं तू ग्राफ को जाऊ दे उत्कर्षा लोलो आनी सॉरी हाय म्हणटा तुमकां आनी ते ती धाकली हाडली ती कोताय आपणागे काम कितू रोयल कोताय क्या हो रे मत तू सगळे हाडले सो हे एक बशीचे 2 हाडाय दिस गिफ्ट केले उत्कर्षा वय ते गिफ्ट केलाय शायनाक उत्कर्षान आनीक आनी कितें खंय गो दुसरें हा भितर हाय आनी ते व्हडले हाडले ते आनी ते दिसा आमी गेलो ते दोनाचे हाडले व्हडले सो दीज आर बिगर वन्स आनी प्लांट म्हणटू मार्गांवसून हाडली आनी म्हाजा बरी स्टोरी हा सो शायना आमी पयर आमी एक दीस गेलोली तेदो शायना रोण हे चेवडान रोण म्हणजे अशें सॅड जालें ते मागीर तेका चिचून आनी लुलून घेवन दिलो एक गिफ्ट असो चिचून घेवन दिला वाज म्हळ्यार सामकें पिशें तुमकां तें लास्ट टायम सांगिल्लें आनीक हो एके पार्टनर ते दोनी सायडीन दवरपाचे आनी हे म्हणटू हे भितर दवरपाचे ओके विंडोची ती कोताय काम आज चाली अंटाली गायज 12 वरां आनी आमी वयता आमगे काम करपाक चल गो लेट्स गो सो कर्टन्स म्हणटू आतां घान जालें आतां फ्रेम लावपा जाय आनी थोडें कुकींग हा बारीकशें करपाचें बारीकशें असो चोले आनी चिकन करपा जाय आनीक सॅलड म्हणटू मागीर कोतलें चोले आनी चिकन कोन्न दवरताय आनी हें केलें ब्रिंजल ओके सो ती कोताय कुकरा मान दवरलाय चोले आनी आतां वयता हें करपाक आनी चल आतां वयता मागीर मेळटाय तुमकां आनी आतां आमी कोत्ता आमगे जेवणाची तयारी जेवणा म्हळ्यार बुफे तयारी गायज
सो इथे जाता छोले रेडी तुमकां दाखयता पेस्ट काय सो छोले आणि इल्लोसो पेस्ट घायला अँड थंय जाता चिकन रेडी ओके ही छोले रेसिपी आमी फर्स्ट टाइम केल्या ट्राय आणि चिकनाची आमी फर्स्ट टाइम केल्या सो फर्स्ट टाइम सो आमी हाडून बादशाचे चिकन मसाला ओके सो हे कोते आमी सो स्टेप्स फॉलो कोण केला आणि याचे चिकन मॅरिनेट करून दवरला सो हे तुम्हाला घालपाचे आमी जेन बी जाली रेडी आणि आतां बसले हे करपाक सो प्लेसिंग ऑफ द कॅन्डल्स ओके सो दाखले टी कॅन्डल थडले दर हाय पीपल आज आमी वयताय मारगांव फ्लाझार पास सायबिणी घालपा हांव कोता व्लॉगिंग सांगाय तुमी केशें आहा तें व्लॉगिंग यूट्यूब चॅनल ओपन करपा जाल्यार कमेंट सेक्शनात सांगाय आनी आतां आमी वयताय मारगांव फ्लाझ हाडपा हांव शायना आनी उत्कर्श वयताय ते दोगांयनी येयलू नाय तेंकां घरा काम आहा मॉप मारपा जाय सान मारपा जाय आनी तें सेल्यूट करपा जाय तेका लागून ती येयलू नाय सो आतां दाखयता फ्लाझ हाडपा वयताय आमी मागीर मेळटा दादा पावली आमचे उत्कर्ष हाय मुळ हाय मुळ हाय हाय शायना सो आतां आमी गायज येयले फर्स्ट शॉपाचेर प्लेट्स व्हरपा सो थंय आमकां आतां मेळटाय जाल्यार बरें आम प्लेन वायट जाय सो आम लायक जाताय जाल्यार पावली फ्लाझ हाडपा दाखय तुमकां आमगे जालो बुके रेडी आनी वचो वेलकम ऑन बोर्ड फायनली येलो गाइस पुलाव जगाय आमगे सगळी येयली ती सगळी ही आमगेली समीक्षा से हाय विल्मा आनी लिओडा आनी लिझेल प्रिन्सेला बुजन कोरिना माशन माय आनी ऑल सोयरी गेली गायस सो मातशें बिजी न्ही काडपा मेळोंक ना सो मागीर दिताय तुमकां ऑल हेचे अपडेट्स एंड माय मेळा हाय पीपल इट्स आत मेळटाय तुका आज दुसरो दीस काल सायबीण जावन गेली म्हणजे आज आमगे थिंगा आहा बट कालच्या दिसा आनी कांयच व्लॉगिंग म्हणटें करपा मेळना सामकी बिजी ओली सोयऱ्यां अटेंड करता जेवण घाता टिफीन बी दीत म्हळ्यार सामकी बिजी जाल्यार कांय क्लिप्स काडपा मेळना एक दोन काडे तितले घायले सायबिणी बरे आनी थोडेशे लोकां बरे सो आनी थोडी जाणूय आसली बट काडपा मेळना इशितेश वचपा पडलें आनी एक फोन देखून आसलो तो देखून म्हाका खबर ना खंय दवरलो तो सो मागीर लास्टा म्हण एक तेंचे बारा एक काड्या म्हण आनी जाली सायबीण गेली सामकी बरी आनी सांगलो तुमकां पुलाव आनी हें दितो म्हण सो चोरी सामास सो तेंय बरें जालें सगळ्यांक टिफीन बी दिली एंड मागीर थोडेशें जेवण केल्लें एट दी एंड आनी मागीर थोडीशीं आसलोली एट दी फाटल्यान ओके आनी गेली सायबीण बरी सामकीच आनी डेको बी केलो तें सगळ्यांक लायक जालां आनी तुमी चोयलां आसतलें कमेंट सेक्शनाक घाले तुमकां केश कोन दिसोलें तें आनी आतां हा सायबीण आज वचपा दीस मातशें न्हेसोलां हाफ वे घायला आनी वयलें हें बी घालपा जाय ओके जॅकेट घालपा जाय आनीक जालो टायम आतां वचपा अशी सायबीण सो ती आतां इतली व्हरपा वयता न्हेसपाक सो म्हळ्यार आतां एक काड आमकां कित्याक काल आनी आज सकाळीं देखून कांय काडपाक मेळना सो मातशें लेट उठोली आनी मागीर तेस बी केलो आनीक जेवण म्हण तूं कालचें आहलें न्हू सो तें खायलें आनीक आत काडटा ब्लॉग आनीक दाखय तुमकांय दाखयली सायबीण केश कोन जाली आनी वचपा नेबरागेर वयता ओके सो तेका दाखोवपा मेळटलें हांव तुमकां दाखयतलें कोणाक घेवय ती नेक्स्ट सायबीण आनीक आनी आतां आनी कितें सांगोचें तुमकां
जाली सगळी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आमगे सायबिणी येयलो तांकां डेलीन ती येयली ती फर्स्ट टायम येयल्ली आमगेर सो तांकांय थँक्यू येयलो म्हूण डेलीन विल्मा आनीक आमगे सगळीं सोयरी आहली ती सोयरी नेबर बा आनीक हेज फाटल्यान आतां सायबीण आतां वयतो न्हू पावून आमी सगळीं वयतली सायबीण पावोवपा थिंगा ते नेबरांगेरूच सो सायबीण पावोवपा वयतली तेदो चुया कवर करूं मेळटा तेदो थोडे घातले क्लिप आनीक आनी मागीर सायबीण पावून येयले म्हणटरी आमगे प्लॅन जालो वचपाक हिंगा बिर्याणी 2.0 इन पेंजीम ओके सो तेगले क्लिप्स घातले मॅट तेश कोन घातले कित्याक अशें हॉकींग करपा वयलें भोंवपा वचना आयज सो थिंग बिर्याणी ट्राय करपा तेंकां हांव गेल्लें पयलें बट ती वचपा सोदताली सो आमी वयतली आनी गोड्या डेलीन एज जॉयन जातलो डेलीन सो येत जाल्यार ते कोतली जाल्यार आमी वयतली ओके सो पेंजीम तेंय दाखयता तुमकां आनी आतां सायबीण वचपा टायम जालो सो हांव वयता न्हेसपाक हांवचे बेस्ट ड्रेसू घायलो ओके सो हेजेर ती प्रिंटेड जॅकेट घालपा जाय आनी हेअर बी करपा जाय मातशें थोडी लिपस्टीक बा लावपा जाय आनी इतलें सांगून मागीर दाखयता तुमकां सायबीणी क्लिप आनी मेळ्या ओके मुखार मागीर दाखयता तुमकां हेंचे आमगे केलो तें डेको सो तुमकां सांगलें तशें काल काडपा मेळना व्हिडिओ सो आयज काडटा आनी हो केल्लो आमी एक रनर बोट शेप सो द थीम वॉज पर्पल मोव न्ही गो मोव पर्पल लवेंडर देखून म्हाका म्हणपा दिनाय मोव सो दीस कलर इज कॉल्ड मोव इट सिम्स आनी हितूंक आयलो आमी पेटल्स विथ 30 कॅन्डल्स ते पट्टी काबार जाले आख्खे लुकींग नायस वेन इट वॉज लेट येस्टरडे आनी सायडीन दवरले गोल्डन आनी लॅम्प येता ओके सो दीस लॅम्प कम्स हें सगळ्यांक वयता आनी चोय अशें करून जाली गार्लंड आमी कॉम्बिनेशन सेम केल्लें मोव दॅट पर्पल वन आनी हें वायट आनी ते दाखलेचे ते प्लांटर्स जे रेडी कोताले तेचे सो ऑल ऑफ दीज हे सगळ्यांकून क्यूट हेचे हे दिसता एलिफंट्स आहाय ते बरी दिसताय आनी हितून कॅक्टस घायले आनी दीस प्लांट्स ते म्हाका खबर ना कशें ते सो थिंग विंडोचे दवरलें विंडो पेल सो तेजे दवरलें सो आज जालो सायबीण व्हरपाचो टायम आसलो केली सायबीण व्हरपाक आनी आमी जाली रेडी सो हांव सायबीण वता आनी मागीर मेळटा तुमकां सायबीण जाल म्हणटा सोगळ्यांची चलो केलो सायबीण व्हरपाक आनी आज सायबीण हा रोजी तेंगेर राणी स्वर्गात संसाराचे सदांच आमच्या मोगान नासते हाय पीपल इट्स सायबीण बी पावली घरान चेंज बी केलें सामकें सो सायबिणी हांवें दिल्लो फ्रायड रायस आनी चिकन सो तें दिल्लें आनीक सायबीण बी पावून येयली ओके सगळीं पावलीं घरा आनी आतां आमी चेंज केला आनी आतां आमी वयताय बिर्याणी खावपा ओके सो प्लॅन आहलो बरो पयलो वचपा थिंगाक इट्स इन पेंजीम सो बिर्याणी एंड मोर 2.0 तुम पावलें आसतली वचून कोण चोयता येती बट पावलें नाय जाल्यार तुमकां आज वता म्हजे बारा येयाय आमच्या रिजन वयता आनी आमकां मेळटलो डेलीन ओके सो थंय येता आमच्या बाराक सो डेलीन आनी आमी वयताय एंड ती केन्ना गेलें नाय थिंगा ओके ते प्लेसीचे हांव एक पाट कॉलेजी फ्रेंड्सा बारा गेल्लें मागीर सेकेंड टायम गोईंग आउट देर एंड इट्स देयर फर्स्ट टायम सो ते ट्राय करपा तेंगे बिर्याणी तेंकांय वता म्हणजे तेंकांय ट्राय करपा वता ओके सो तेंकां सांगलो आहा मग तेंगे बरी अशी सो तुमकांय दाखयता आनीक लेट्स गो ओके बायकू घेवन येयली आनी पावस सोटा जाणा रेनकोट बेस्ते वताय तशींच एंड लेट्स गो
आतां आमगे डेस्टिनेशनाचेर पावत येयली. सो जस्ट अहेड ऑफ काकोलो मॉल. ओके फायनली म्हाका भियो नाका. सो आमी पावली गायज. सो आमगे हिरोइन नेसताय. हिरो नेकलो हिरो गायज. सो आतां आमी हांगा पावली आणि आता आमी वयते भितर. से हाय टू माय व्ह्यूअर्स. हेलो पीपल. बरे को मूड रे. बरो को मूड. हेलो पीपल. नेक्स्ट हाय ना. से हाय. से हाय. Hi. This is me guys. Hi. I'm your host, Daisy. चालू दोन्ही दिला. हॅपीनेस हॅलो दिला आणि रागाने सिरियसली दिला. Okay, so I'm in the power. So this is the ambience भितर. बऱ्या. So तेंगे 3 outlets आहे guys. आणि आता मेळटा तुमकां उदक. With coke, starters, I mean to say drinks. Yeah guys, सब करे काय. ना स्टार्टर्स पहिले लागला. बिर्याणी रेडी असता. आम्ही घेयला कोक. ओके पीपल. सो आता आम्ही ऑर्डर केलाय आमगे स्टार्टर्स आनी पिवपाक गेल्याचे कोक. सो सगळ्यांनी घेयला कोक. ओके एक मातशें जाप करून हाडलें तेंकां. आनी स्टार्टर्स आमी ऑर्डर केला चिकन लॉलीपॉप आनी तेंगेलें मोस्ट हाय रेटेड फेमस लेमन चिकन. सो ते हायप मातशें क्रिएट केलो हायस इंस्टाचेर हांव तेंगे रील चेकआउट करता तेन्ना आसलें. सो आतां आमी तें ऑर्डर केलां आनी 3 बिर्याणी 3 फूल बिर्याणीज. सो 5 जाणां जे आमगे आहाय न्हू पेट दिवपा प्लेयरू त्या क्वॉन्टिटी कितू येता ती. आनी आतां रावताय मातशें. बिर्याणी जालो खंय रेडी बट आमी म्हळ्यार स्टार्टर्स पयला हाडाय म्हण. येयले आमगे लॉलीपॉप. दाखयता तेश कोन्न आहाय बरी व्हडली. या गुड गाय पळय हा. बस मातशें येता दिला खायला बरं. लेमन बी केला स्क्वीज. काय खजो. ना सॉरी म्हाका खजो. पळय प्लेट काडा. हेचे येयला आमगे बिर्याणी गायज. तो एक्स्ट्रा प्लेट. कैसा नॉर्मल. हाउ इज इट. वयल्यान म्हणा का पोटान घालना न्ही. हां ओके. जाणेन टेस्टिंग प्लीज. हा रे बेस्ट हा म्हणा का. आता आख्खो खाता आसलो तोंडाक. ओके आमगे एक्स्ट्रा प्लेट. कोण कोणागे पी नाकायचे झगडी करते. आता आमी खावपाक येता बिर्याणी. बिर्याणी अलॉंग विथ रायता आनी स्पेशल मुटो सॅलड गायस. आता आमी ट्राय करूया बिर्याणी. बिर्याणी गुड गायस. चिकन देखून बरें हा. 3 पीसीस मेळ्ळे म्हाका. Okay guys, Amir guys Allen chain and this is the situation of our plates. So I'm going to start the food pot and also review of मुखार वचून सांगते. ओके बिल बाकी ते होते मागीर सांगते मुखार वचून. कित्याक जायता म्हाका व्ह्यूअर्स घेवचा ते बिल कितू येयलें तें तूं सांगना म्हण. सो आतां चिंतिलां वयतो ती बिल घातली कितू येयलें तें वचून मुखार वचून सांगते. हाय पीपल. आज मेळटा तुमकां वचून येयलीं आमी पेंजीम सावन पावलीं घरा आनी 10:30 जालें आतां. ओके सो सांगोच म्हळ्यार बिर्याणी आहली बरी बट मातशें चड न्हू अशें करून स्पायसी सायडी आहली. हांवें बिर्याणी ट्राय केल्ली न्ही. सो द बिर्याणी वॉज अ बीट ऑन द स्पायसियर सायड आहली. ओके सो अरावंड 7 on 10 अशें. ओके आनी कितें ट्राय केलें गो चिकन न्हू. लेमन चिकन ट्राय केलें. तें म्हणटा हांव तें लेमन चिकन हांव मस्ट ट्राय म्हूण गेल्लें थिंगा. कित्याक हांवें एक इंस्टाचेर रील चोयलें थिंग सामकें दाखयतालीं खावपाचें अशें म्हूण. बट तें आहलें अशें म्हाका खबर ना. आमकां बरें लागल ना. मातशें नॉर्मल टेस्ट अशें आहलो तेगेलो. आमी घराको बी येल्लो हल्दी लायन कोते तेश कोन अशें आहलें तें लेमन चिकन. आय डोंट नो इफ द टेस्ट इज लायक दॅट ओनली ओ तें तेश को जावूं ना कितें तें तितलें ग्रेट अशें लागल ना. आनी क्रिस्पी चिकन खाल्लें न्हू आमी. क्रिस्पी चिकन आनी कितें खाल्लें गो. चिकन लॉलीपॉप. चिकन लॉलीपॉप वर गूड. आनी बिर्याणी ऑल्सो ट्राय करपा जाता. तुमी तशें चड स्पायसी बी लायक जाता जाल्यार न्हू तुमी बिर्याणी खावपा जाता. मातशें चड मातशें स्पायसी जालें. ते भायर सॅलडूय येता आनी क्वॉन्टिटी आम न्हू तेंगे न्हू हाफ प्लेट येता आनी फूल प्लेट येता. आमी फूल प्लेट घेयले.
सो ते आमकां चड जाले सामके हाफ प्लेट गेलो तर सामकी पावता आसलो क्वॉन्टिटी अशें चड येता गेली 170 समथींग फॉर द प्लेट आनी जालें बरें आनी सॉफ्ट ड्रिंक येयल्ले एंड तुमकां सांगिल्लें न्हू बील सांगता मग सो बील येयल्लें अरावंड बील येयल्लें 970 येयल्लें बील ओके तें तुमकां दाखोवपाक मेळना कित्याक तें बील बरोवन दिल ना बील सो तोंडानूच सांगिल्लें आनी मागीर पेमेंट केला आनी येयली सो मोस्टली हांव तुमकां सांगता की तो म्हाका सांगता हांव चोवपा वयता जेवपा वयता बट बील सांगनाय म्हण सो आतां चिंतिलां हांव बिलूय सांगता म्हण तुमकां गेलो पाटीच ओके आनीक आणि तुमकां लास्ट देखो तुम्ही रावली म्हणजे तुमगे व्लॉग लायक जाला सो स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स दॅट आर कमिंग अप आणि तुम्ही चॅनल अजून देखो सबस्क्राईब केला जाल्यार बेगीन कोराय कोणा रावताय तुम्ही गायस तुम सबस्क्राईब केला जाल्यार तुमगे नोटिफिकेशन येवपा ना न्यू व्लॉग्सांचे सो तुमकां लागून आतां मोरलेस 2 ते 3 दिसांनी एक व्लॉग उडयता सो आहाय आतां म्हणजे आतां आमी भायर सोदली आतां फाल बीन आमगे आनीक शुटा वचपा जाय सो तेंय ब्लॉग खबर करतले तेंय चोवपा रावाय तुम्ही आणि कितल्या सांगून ब्लॉग हिंगा काबार करता ओके मोग आसूं टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ मच लव टू एवरीवन आउट देअर अँड बाय बाय